जो आमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करूया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातून आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय, बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. अशें मचवा वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकांजमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचे काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात, त्या भायर वेळी उतरलो. लोकांक धाडन सोड, भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्ळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां खायपुणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयांचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचे म्हणून म्हणचें गी तुवें. तेदवां जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात, वचून पळया. पळोवन येतस 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या थनार पंक्ती पंक्तींनी बसोवंक जेजून फरमायलें. आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्घां दिली आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलेल्यांक वाडूंक शिसा लागीं दिले. 2 मासल्योय तेच परी सोमेस्तांक वांटल्यो. सोमेस्तां जेवन दादोशी जालीं. वाडन उरलेले उंड्याचे आनी मासलेचे कुडके तांणी आरायतना 12 धालींभर जाली. जेवलेल्या जणां भितर दादले मनीसच 5000 आसले. देवाचे उतार हे.